जवळ 3.5 वर्सांनी सुखरूपपणे आमकां कोविडांच्यान भायर काडून अंदू आमी हो 124वो आमचो वार्षिक सप्ताह हांगा मनयतात. 2-2.5 वर्सां सप्ताह म्हणटा तो आमचो सामुहीक करप बंदूच आशिल्लो. फाटल्या वर्सा जेम तेम थोड्या लोकांनी मेळून केलो, पूण जसो पयलीं घडटालो, जसो कोविडाच्या पयलीं घडटालो तसो आज आमी 124वो सप्ताह मनयतात. आतां ही 24 वरां जी भजनां जातली आयज आनी फाल्यां सगळे आमी सगळो जो इंतजाम करपाक सांगलेलो लास्ट मिटिंगेक वा ट्रॅफिकाचो जावं आमच्या हेल्थाचे आनी गोवा शिपयार्डान जे सगळे जे जाय गोश्टी जे सप्तकाक लागता तेंचो सगळे आमी हांगा केल्लेले आसा. बऱ्या तरेन सप्ताह एक डिसिप्लिन्ड आनी ऑर्गनायज तरेन तशेंच सगळ्यो ज्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवन रायट फ्रॉम फूड स्टॉल्स टू जे स्टॉल आसा सगळ्या तरेन आमी बऱ्या भशेन जावचे हाची काळजी घेतल्या. दामोदर म्हणटा ते आमी सदींच कितें कार्य करता ते दामोदराचें नांव पयलीं घेता. आनी आयज 24 तास आमी म्हणटा भजनी सप्ताह म्हणटा की 24 तासूय भजन चालू आसता. हे फावट आमी सप्तक एक बरें व्हडल्या प्रमाणान केला. आमी सगळे कावन्सिलर MLA सगळ्यांनी मेळोन बरें जायंट व्हील बी आमी ते सायडी दवरला, सगळे फर्निचर बी एक सायडीक हाडला आनी बरें व्हडल्या प्रमाणे केला. जवळ जवळ आतां 125 वर्सां जायत आयली हो उत्सव चालू आसा. आज आमी ह्या सगळ्या पळयतात हो उत्सव येदो व्हडलो जाता. एक गोंयचो सगळ्यात म्हत्वाचो उत्सव मानलो वता हो. कोविडाक लागून एक 2-3 वर्सां आमकां त्रास जालो, सगळ्यांक जाल्लो आनी आतां परत त्याच्या परत धूमधबाज्यान हे फावटी वास्कोचो सप्ताह हो मनयलो वयता. ह्या सप्ताक हे दामोदराचो दीस आमी सेलेब्रेट करता. कित्याक आमचो गोंया म्हणटा तो वेगळोचार कांय ना. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक. गेली 3 वर्सां आमकां कोरोना खातीर खुबशे रिस्ट्रिक्शन हाडचे पडिल्ले. सप्ताह रिस्ट्रिक्शन लोकांक एंट्री करपाक. ह्या वर्सा तशें रिस्ट्रिक्शन कांय ना. लोकांनी ताजो भरपूर लाभ घेवचो आनी जाता तितल्या लोकांक येवंक म्हणटा आनी येवन दर्शन घेवचें.